मुरगांवचो आमदार गोंय राज्याचो मंत्री मिलिंद नायकाक वास्को सड्यावयल्या कांय तरणाट्यांनी धुकल्ल्यान मुरगांवांतलें वातावरण गरम जालां. मुरगांवचो आमदार राज्याचो नगर विकास मंत्री मिलिंद नायकाच्या हजरेन वास्को सड्यार वॉर्ड नंबर 3 रस्त्याचेर आयिल्ल्या झाडांचे फांदये कापपाचें काम चालू आशिल्लें. रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या पिंपळाच्या झाडाचे फांदये रस्त्याचेर आशिल्ल्यान ते कापतना थळाव्या कांय तरणाट्यांनी काम आडावपाचो प्रयत्न केल्ल्यान बोवाळ जालो. लोक म्हणटात तें झाड देवाचें म्हूण आमी ताका विचारलें. हे कितलीच वर्सां जाली मरे ह्या झाडाक आमी पुजता. हे देवस्थानाचें झाड. आयज हो आमचो लोकल MLA अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर हे झाड कापपाक येयला. हांवें तेजे कडेन परमिशन मागली. तो म्हाका विचारता तूं परमिशन मागपी कोण. हांवें ताका सांगलें हांव सिटीजन इंडियेचो सिटीजन, म्हाका टोटल अधिकार हा हे तुमचे कडेन परमिशन मागपाक. तो म्हणटा आपूण तुका परमिशन दिना, तूं जाय तें कर, आपूण झाड मागतलो. हांवें ताका सांगलें समज गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीन तुका ऑथॉरिटी दिला समज हे झाड काडपाक, तुज्या कडेन समज कसली लिगली परमिशन हा जाल्यार तूं हे झाड काप, नाल्यार काप नाका. हे म्हण नाका तो म्हाज्या कडेन येयला, हांगार येयला. मातशें आमच्या तोंडाक तोंड जालें. आतां तूं म्हाका सांग हांगा खंयचीच गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी ना. सगळी ऑथॉरिटी हो डिसिजन घेतलो खंयचें झाड कापपाचें खंयचें झाड कापपाचें ना. हे गव्हर्मेंट ऑफिसीस कित्याक हा, हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कित्याक हा. हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन हेंच्या कडेन परमिशन ना. आनी हे PIच्या PSI सगळे हवालदार हा त्यांच्या फुडल्यान हो झाड कापता आनी आपली दादागिरी करता. हे कशें जातलें तूं सांग म्हाका. आनी हे सगळे लोक हांगाचे उगी हा ते आपले देवस्थान देवस्थान म्हणटा. जेन्ना ते देवाक मारूंक येता तेन्ना सगळे तोंड घेवन उगी हा. कसलो हांचो देवस्थान. मंत्री मिलिंद नायकानय झाड कापतना बोवाळ जाल्ल्याचें मान्य केलां. सड्यावयल्या कांय तवनास लोकांनी विनाकारण वाद केला. रस्त्यार आयिल्ली झाडांच्यो फांदयो कापतना तांणी थंय काम आडोवपाचो प्रयत्न केलो. आपले कडेन परवानो मागपाक लागले तेन्ना हांवें म्हाजे कडेन परवानो मागपाक तुमकां हक्क ना अशें तांकां सांगतकच तांणी बोवाळ करपाक सुरवात केलो. म्हाका आज 11ची PDAची मिटींग आसली. 5 दिसां पयलीं हांगासर एक MPTचो व्हडलो वोड अजून आहा. वोड रस्त्यार पडलो आनी रातच्या 3 रस्तो ब्लॉक जाल्लो. ओके. आमचे सगळे लोक आमचे सगळे मेळून आमचे सगळे ट्री कटर रावले, मशीन अरेंज करून पुलिसांक सांगून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आपूण हांव अर्दो दीस रावन 5-6 दिसां पयलीं सोबत तो लोकांची वाट डायवर्ट करून तो वोड जो पडलेलो ते फूल क्लियर करून काडलें. ओके. हय तेन्ना इश्यू नासलो. सिमिलर लायन आयजय सकाळी फुडें सायडीन एक पिंपळाचें झाड आहा. तेची रोडा वयली फांदी मोडली आनी बँड जावन उरली. ऑलमोस्ट पडली. ती पडल्या उपरांत लोक परत रोड ब्लॉक जालो. म्हाका कळ्ळ्या बरोबर हांव PDA मिटींग वयतालो. हांवें येता म्हणून सांगलो आनी 10 मिनटान फोन मारलो PAक सांगलें मातशें ब्लॉक कर आनी आमचें मशीन चालू आहा तें जाल्यार तितून कट करता आनी साफ करून दिता. कारण आमच्या वडाचें ट्रिमींगूय चालू आसलें. तितून दिलें आनी तेंच्यान सांगलें पब्लिकाचें म्हाका काल केन्ना ते एक लेटर आयलें की आमच्या झाडां डेंजर आसात ते मातशें. आमी मामलेदाराक इन्फॉर्म केल्लें कालच्या डेटीक. आनी आयज आमी तेची एक्शन करपाची तयारी केली इमिजिएटली. आनी हांव PDA मिटींग वयता म्हटलें. हांव आनी आमचे सगळे जाण भुरगे आसलेले आनी तो कटींग चालू आसलेलें. तितल्यान कोण तरी 2-3 जाण येयले आनी तुजे कडेन परमिशन आहा म्हणपाक लवकर. हांवें म्हटलें हांव थंय उबो आहा, परमिशन घेतला पूण तूं ऑथॉरिटी न्हय म्हाका विचारपाक. परमिशन घेतला पूण तूं ऑथॉरिटी न्हय म्हाका विचारपाक. तितल्यान तो येयलो आनी म्हाका धुकल्लो सकयल उडयलो. तेच्या वांगडा आनी एक भुरगो आसलो. 2 जाण आसले तो सूरज चोडणकर आनी बालन म्हणटा तो. आनी तो दुसरो राज म्हणून हलवाई तो भैया दिसता भुरगो. तेणी येयलो आनी धुकल्लो आनी म्हाका उडयलो. आनी पडलें इतल्यान आमचे कांय हाडपाचो कळ्ळें आमकां हाडयले. तितल्यान बातावय जाली इतल्या लोकांक कळयलें. पण आमी ते परमिशनाक घातलेले. लोकांक डेंजरस आहा आनी पडलेलें झाड ताका ट्रीम केलें. कारण गेल्या विकान जेन्ना एक वड पडलो ट्रीम केलो कोणाचो आवाज नासलो. आतां हा एक वड MPTच्या कंपाउंडान पडलेलो आहा, एक रस्त्यार पडलो आनी अजुनूय एक वड पयलो जाला पळय दिसता ते सायडीन बॅलन्स जाला. लोकांची घरां आहा तेचे हें आहा तेकाय बी फुडें परमिशन घेवन आमी काडटले अशे विशय आहा. ते ट्री कटिंगाचे परमिशन हेतून विशय केन्ना येता जर आमकां मुळा पर्यंत ट्री कापूंक जाय जाल्यार ब्रांचीस ट्रीम करपाक आमी इन्फॉर्म केला, इंटिमेट केला. त्याच्या नंतर आमी करपाक तयारी केल्ली जाल्यार अशे गुंड वृत्तीचे लोक जर येवन आमचेर हें करतले, अटॅक करतले आनी कितें हांव कळयलां सगळ्यांक कंप्लेन करतले. मतदार आपलो प्रतिनिधी वेचून दितात तो मतदारांचें बरें करपा खातीर. तो मागीर मंत्री जावं नाजाल्यार मुखेलमंत्री वा प्रधानमंत्री. वेचून दिल्ल्या मतदारांक ताका विचारपाचो हक्क आसा आनी तो आसपाकच जाय. नाजाल्यार लोकशाय कसली. वेचून दिल्लो आमदार मंत्री वा प्रधानमंत्री जालो तरी वेचून दिल्ल्या मतदारांक तो तांचो प्रतिनिधीच आसता. वेचून दिल्लो प्रतिनिधी आपणाक जाय तें करपाक शकना. मतदारसंघाची उदरगत करतना सुद्दां ताका मतदारांक विश्वासान घेवनच उदरगत करपाक जाय.
झाड देवाचें आसूं वा खाजगी, लोकांक ताचो त्रास जाता जाल्यार तें काडपाकच जाय. देव लोकांचें बरें करता अशें आमी म्हणटात, जाल्यार त्या देवाच्या झाडाक लागून अपघात जावन कोणाचो जीव गेल्यार ताका जबाबदार कोण? झाड, देव काय आमी मनीस जाणी त्या झाडाक देव मानला?